गोंयभर लागिल्लो उजो आटपांत येता थंयच आसा. पर्राच्या दोंगराकूय बुधवारा राती कडेन अचकीत उजो पेटलो. सुकिल्ल्या खोलयांक लागिल्ल्या उज्यान राती कडेन बरोच पेट घेतलो. उज्याची म्हायती मेळटकीर म्हापशें पिळण आनी पणजेच्या उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार धांव मारून उजो आटोपांत हाडपाचो यत्न केलो. जो बाद्यान आनी आरपोरच्यान तांचे दोंगरा वयरसून जो उजो आयज पोर्रा पेटोवन आमकां सकाळच्यान आमचे युवक जे जावन आसा खास करून तांकां पयल्या सुवातेर हांव देव बरें करूंक म्हणूंक सोदता. कित्याक तर सेल्फलेसली ते फुडें सरला आपल्या गांवा खातीर, आमचो दोंगर वाचोवपा खातीर, आमचो गांव वाचोवपा खातीर. आनी आयज मेरेन आतां मेरेन till 12:30 at night, till 1 o'clock at night, they are still on site. तशेंच आमचे फायर फायटर्स तेंची आख्खी टीम अनेकदा उजो परतून पेटलो त्याच स्थानाचेर जंय आमी सकाळचे डावस करपाक प्रयत्न केल्लो त्याच स्थानाचेर तो उजो परतून पेटलेलो आसा आनी ते अनेकदा परतून येवन दे हॅव डावज द फायर. हो खऱ्यांनीच एक भयानक विशय जावन आसा गोंयभर. कित्याक तर गोंयभर आमी पळोवंक गेल्यार उज्याचो जो संकट, उज्याचो जो डेंजर जावन आसा तो फास्ट स्प्रेडींग जावन आसा. आमी बाकीच्या गांवांत पळयत जाल्यार तुमच्या न्यूजाच्या माध्यमांतल्यान इट इज सॅड टू सी सो मच ऑफ इकोसिस्टम बीइंग डिस्ट्रॉयड.